ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಾವನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪರದಾತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. प्रत्येक तरान आज तू आमकां मेळोंक आयला रे. आमची विनवणी तुज्या मुखार आमी दवरता. जायते संकश्ट आसचे इस्रायल, पॅलेस्टायन आनी ताच्या बॉरेसचे सगळ्या राष्ट्रांक कितले कश्ट आसात. ते आसलेल्या भुरग्यांक कितले विदोळे, कितले तांचे नश्ट, कितले तांचे वळवळे, तांचे बे जायते जाण आपलो जीव वगडोवन घेतला. हे सगळे झूज म्हणून आज कितलेशे अशांतते उपसल्या. कष्टा वयर कष्ट, दुखा वयर दुख, पिडे वयर पिडा म्हणल्या बरी ते एकंदरचे पिडेस्त सगळे जाल्यात म्हणयेच. सम्या आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. इस्रायल आनी ताच्या बॉरेसच्या त्या राष्ट्रांक जाय जाली बरी शांती मेळच्या खातीर त्या हर एका राजकीय फुडाऱ्यांची मोत उजवड सम्या. ताच्या मोतीन कितें सगळे ते स्वार्थाचे ते बी ओंपल्या संवसारान ते कांडोडे एकल्याच्या बरेपणा खातीर ताणें वावुरच्याक शांती देई उपसवच्याक ते जांचे कश्ट दूख नश्ट आनी ते जावची मरणां रावच्याक आमी तुजे लागीं विनंती करता आसतना सम्या तूं आमच्या सांगता आसाय आमकां मेळोंक आयला ह्या खातीर तुका हांव आभारी मानता. तकली बगोवन सम्याक नमस्कार करुया. सगळीं आमी बश्या मोगाचे न्हू. सोमेचेर आमची नदर. ह्या वेळार स्थिती म्हणल्यार डेंगू येवन जायते कश्ट जाता ताचे खातीर आमी मागया. त्याच प्रमाणे डेंगू तापांत असो जोझफ, थेल्मा, अश्विनी ह्या भुरग्यांक ही राख आनी तांकां सांबाळ म्हूण आमी मागया. तशेंच आज कितलींशीं जाणां पिडेस्त जावन आसात आमच्याच बोवारी, आमच्याच हॉस्पिटलांनी आनी आमच्या सेस समारा तांच्या खातीर आमी मागया. सम्या तुजे मुखार आमी दवरता हे दोन राष्ट्र पॅलेस्टायन, इस्रायल आनी ताचे बोवारेचे इजिप्त, सिरिया, लेबनान सगळे राष्ट्र आमी तुज्या मुखार दवरता. सम्या आयच्या दिसा राष्ट्रांत जावची ती विदोवळी सम्या त्या मुखेल्यांक, राज्यभरकरच्या कारभाऱ्यांक ते कांयच न्ही म्हणले कोण आज ते जावचे मरणां, ते जावची गायेल्या मनशां, तांचे आक्रंदन, तांचे दोळ्यांची दुखां, ताची बोब तांकां आयकना जाल्या. अंतस्कन मेल्ल्या तेन्ना खंयचें आयकना. कूड मेली जाल्यार ती मातये वतात पूण अंतस्कन मेलें जाल्यार ते अंतस्कन जायत्या जाणां लगड काडूंक शकता. अंतस्करणाचे मरण. सम्याचे अंतस्करणां उक्ती कर. अंतस्करणाच्या मरणाक कारण जावन आसा जेवसार. तो अंतस्कर्ण जागयत आसतना म्हणटा ओगेच राव, थंड ताप, थंड बॉस. आमच्या जिवनांत इतलेंच.
कितें आमी सूख करता आसतना सूख म्हण अंतस्करण आमकां दाखोवन दिता, पूण आमी कितें करता ना, तुवें सांगची गरज ना. जायते वटेन तसले हांकार या तसले उडापे उतर येवचें तें जेवसाराचें, सोम्याचें न्ही. कित्याक सोमे केन्नाच तें करूंक आमकां परवणगी दिना. अंतस्करणाचो ताळो जावन आसा सोम्यास. तें संपूर्ण तरान कशेंच आमचें आमी ब्लॉक करून ताका बंद करून बीग मान दवरलें जाल्यार आमचें जिवन सत्यानास. कित्याक तसलें एक जीवन आज जायती राष्ट्रांत जीवन आसात, तांचे कारभारी जीवन आसात. राजकारभारांतय थंयसले राजप्रभुत्वांतय जावची त्या अधिपतीची विधवळी ही सगळी आज सगळी खंयच्या कारणाक तांच्या भितर असो उद्देश कितें तो तांकां कळीत आसुनूच तांणी तें झगडे करचे. तो उद्देश दुरुपयोग करण बऱ्यापणाक तांकां विसरलें जावन आसा. समी आंबोण तांणी करचें आज कामां कितलेशा अमायक लोकांचें मरण कांयच त्या व्यक्तीक मौल्य ना म्हणल्या बरी तांचें जिवन जीवन आसात. तूं जावन आसा सोम्या आमचो रक्षक. मनशा कुळाक रक्षण दिवचो तूं, मनशा कुळाक सांबाळचो तूं. आज ह्या सगळ्या इस्रायल आनी ताचे बोरे अशे राष्ट्रां तुज्या हातान दिता सोम्या. तुका असाध्य म्हणल्यार कांयच ना. आमी मागचे मात सोम्या आमकां कांयच करूंक जायना. आमकां थंय वचोंकय जायना, आमी ताका सांगच्या बरी ना आनी आमी कितलें बरयल्यार कोणें वाचच्या बरी ना. त्या देखून तुजे लागीं मागता हांव सोम्या, आमी तुजी भुरगीं आज आयल्या आमी तुजे लागीं तुजे चरणी. कित्याक तूं आयकताय आनी तुका आसा सगत सगळ्या राष्ट्रांक बऱ्या तरान सांबाळची सकती आसा. जेवसाची विदळी दुस्पटो जेवसाराक खटमान भायर घालूंक तुका सकत आसा. त्या देखून तुवें म्हणलें आसा पयसर चलतना तुवें नाडन म्हाका कांयच करूंक जायना. कित्याक तूं जावन आसाय तेच बापाचो पूत आनी तीच जावन आसा जेवसाची सलवणी तुवें केल्ली. मनीस उड्या मारीपात मात न्ही, देवाच्या तोंडादाराच्या हर एका उतरां जावन तो जियोंक सांगता. मगचे भाव आनी भयणी, आयच्या दिसा आमी परतून मागया त्या जाग्यांक जायते राष्ट्रां काण वरवीं वखद सगळे धाडटात. गायेल्ल्यांक कितें म्हणे जावं दी बरें जावं दी म्हण धाडटात. पूण आमी आमच्या तांकी बरोबर आमची सेवा ताका दिवंक आसा. मागण्याद्वारे जेजू लागीं आमी मागतना खंडीत जावन जेजू सण सोडिना. जेजू लागीं मागतना जेजू आमकां आदार दिता. जायते फावटी आमी हें समजोन घेना. उद्देश तांचो कितेंय आसूंक पुरो, तो उद्देश सोम्याक कळीत आसा. त्या प्रमाणे ताच्या काळजांत बरेंपण घालच्याक तांचें मरण पावलें ती कशें येता अंतस्करणां परत जागोवन ताणें थंय जावची विदवळी तांचे नश्ट तांचे मरणां तांचे गायेल्ल्या मनशांच्या विशयान थोडी बिरमत पावोंक सोम्या ताका आदार दी. तांचे हट स्वार्थपण हांकार द्वेश हेरांक लगड करी जाय, हेरांक नाश करी जाय, तो जागो म्हाका भितर घाली जाय अशें आमच्या मदगती जायते फुडें आमी चिंता. म्हाका जाय तो जागो. आयली एक भयण म्हणा लागली, फादर म्हज्या घोवा कडेन म्हज्या भुरग्यांक आनी म्हाका कांयच दिवना, सगळें देरान व्हेलां. हांव म्हळें माग देवा कडेन हांसो लागली. तें एक 7 दीस जाता की फादर ताणें दिवचें बरें आसा की तो दितालो की म्हज्या घोवान येदोळ सिग्नेचर घालून दिल्या. हांवें म्हळें जाय माग आनी एक दीस बऱ्या तरान तुजो घोव वचोन ताचेर इसारून दी ताच्या भावा कडेन. म्हाका एक ल्हानसो एक 2-3 सेन्स म्हजे घर आडी म्हाका एक दिवन सोडताय गे म्हण इसारून दी. देवान करचें तें कार्य. हांव म्हळें परत हांसो लागली. हांव म्हळें तुका फाती आनी मेळचे बरें दिसना बाय. हांव आनी तुजे तेजे चेडू भुरग्याक आपण हाडून आयले आनी तिजे सांगात आनी एकले येयले. हांव म्हळें आमी मागता, तुका जाता जाल्यार माग, ना जाल्यार तुका कितें करूंक आसा त्या प्रमाणे कर. आमी मागता. खंडीत जावन सोमी ताची मत उंच वाडयतलो. आज आमी करचें इतलेंच इस्रायला खातीर आनी इतर राष्ट्रां खातीर. आमची म्हणली न्ही हर एकली आमचीच, हर एक भाव भयणी थंय आसची. खंयच्या धर्माची जावं जातीची जावं कातीची जावं कोणी जावन ती सगळीं आमची.
फकत आमची कोडयाळ घरां आमची उडपी घरां आनी आमची हेणेची कारवार घरां होन्नावर घरां ते मात आमचे न्ही ते आमचें स्वार्थपण जाता हर एक भुरगें तें आसचें आमचें त्या इस्रायलांत आज जावची विधवळी त्या जावन कितले जाण कश्ट जाता सगळे आमची मनशाकूळ तें सम्यान फकत एका जातीचे इस्रायलाची मात म्हजी म्हणना सगळे म्हजे म्हणलें जावन आसा सगळ्या मनशाकुळाच्या रक्षणा खातीर तो आयिल्लो जावन आसा तर मागया त्याच मनशाकुळाच्या रक्षकाकडे दी ते शांती समाधान दी ते तांकां उजवाड दी त्या राज्य अधिकाऱ्यांक एक बरें मन तांणी समजून तें झूज रावोवच्या खातीर जें कितें वायट घडोवन आसा जें कितें झुजांत कितलेशे जाण कळीत नासतना आज म्हाका मोरोंक म्हण चिंतूंक येनासतना तेच घडये मेल्ले जावन आसात कितले जाण गायले जावन कितले जाणांची कुटुंबान आसतले आनी कितले जाणांच्या कुटुंबान कांयच ना ल्हान नेणटी भुरगीं रडोन आसात सम्या तुका कळीत आसा सम्या तूं सगळें पळोवन आसा सम्या हे सगळें थांबोवच्याक तुजे कडेन आज आमी मागता मनशाकुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा तुका आपयत आसा आमकां आपयत आसा कश्टांतल्यांक नश्टान बुडयल्ल्यांक पिडेंत वळवळटल्यांक झुजांत गायिल्ल्यांक झुजांत मरण पावल्ल्यांच्या त्या कुटुंबादारांची ती बोब तांचे ते आक्लास तांचे ते जावचे ते दूख आनी तांचे ते जावचे ते परिणाम सगळे सोमी जाणा सोमी आमचो तांकां सांबाळटा आनी ह्या प्रमाणे सोम्या तांकां जाय जाल्यार बरेंपण दी क्रिस्तीन म्हणले एकली बारीस सिरियस हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्या कालच्या दिसा तिच्या खातीर आमी मागया सोमी तिका आदार जावं दी सांबाळून दी त्याच प्रमाणे लाश्या म्हणल्या भुरग्या खातीर आमी मागया त्या भुरग्याचे वर्ते फुडाराक जिवन बरेंपण जावच्याक ते आशेवन आसा ताका जाय जाली कृपा तोच सोमी दिवं दी त्याच प्रमाणे कामा खातीर बऱ्या कामा खातीर आशेवन आसच्या आमच्या तरणाट्यांक आमच्याच भुरग्यांक तसलीं कामां मेळच्या खातीर आनी आमचे बंद जाल्ले वाटो जावंक पुरो नानंतरचे प्रोजेक्टां नानंतरच्या स्किमांनी आमी इन्वेस्ट केले जावन आसा आज ती सगळी बंद पडल्यांत मुखले वाट दिसना असल एक वाट दाखोवच्या सोम्या कडेन आमी मागया जायत्या जाणांनी हेरान सांगता मेळोन तांच्या बरेपणा खातीर दवरले ते पयशे थोड्यांनी तेच कळीत नासल्या बरीच ती बँकां ती सोसायटी सगळे बुडयल्यात आनी त्या देखून आज कितलींशीं जाणां दोबळी आपल्या फुडाराक म्हण दवरिल्ले पयशे होगडान घेवन कश्ट जातात कोणाकय सांगोंक जायना कोणा कडेन सांगचें सांगलें जाल्यार आसोंक आसात म्हणलें भितरल्या भितर कितले एक विळाप करनासात सम्या तूं पळयताय तूं सगळ्यांक वाट दाखोवचो हर एक लागीं जिविताच्या वाटेक जाय जाल्यार बरेंपण दिवचो तुजे कडेन आसात परिहार हर एक आमच्या समस्याक त्या देखून आयच्या दिसा तुजे लागीं आमी मागता हांव आमी हें गीत गायत आसतना मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा म्हणटा आसतना प्रत्येक तरांनी इस्रायल लोकां खातीर आनी ते बौरेच्या राष्ट्राच्या लोकां खातीर सगळ्या ते आसच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया तांकां अवलंबन करनाशें तांच्या गांवांत नानंतरच्या गांवांत तांचें अवलंबन करनाशें गायिल्लीं तीं आस्पात्यांत आसचीं मरण पावल्ल्यांची तीं कुटुंबां अनाथ जाल्लीं तीं कुटुंबां आसक्तपणांत आसचीं कुटुंबां बियाच्या वातावरणांत आसचीं कुटुंबां तो सगळो लोक सोम्याच्या हातांत आमी दिवया इस्रायल पर्शेक इजिप्त रायच्या पारोवाच्या बंदाडेतावन भायर हाडटा आसतना सोमी राखोन रावोन म्हणल्या बरी तांच्या हर एके मेटांक तो आदार दिल्लो जावन आसा आयच्या दिसा तसो आदार ह्या कश्टातल्या गायल्ल्या मरण पावल्या तांच्या कुटुंबाक हर एका राज्यकारणीक मातने आसता तेंच्या हर एका सोजेराक कितें करते आसा आमी नेवी एअरफोर्स तांच्या हर एका मुखेल्याक जाय जाले दोळ्यांक धांपण पडली तांची खवळां निकळोन पडोवन दी तांचे दोळे उक्ते जावं दी हर एकल्याक बरेंपण आशेवच्याक तांच्या कोशताचो अंतस्करणाचो ताळो आयकोंक सोमी तांचे सांगता रावों दी
शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपाळ तुमका तो आपय तसा मनुष्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपय तसा तुका आपय तसा मनुष्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपय तसा तुका आपय तसा तस्य समय तुका आणि म्हाका आपण आसा इस्रायल राष्ट्र आणि त्याचे समराच्या राष्ट्रगती मागोवंक तो आपण आसा तुका दिल्ली देवर्ती देणी ताणे जावन आसा हर एकल्या खातीर मागो हर एकल्या खातीर मागता आसतना समीस तुका म्हणटा म्हज्या सक्तेंत हर एक हांव करूंक शकतलो आनी तसली सकत सम्यान आमकां दिल्ली आसता त्याच इस्रायल आनी राष्ट्र खातीर मागया ते जावचे विदोळी रावदी ते जावचे दोंबी रावदी ते जावचे झगडे रावदी शांतीचे वातावरण ते उपसवदी हर एक लागीं सवकासाय मेळोवदी एकामेकाची मांसां खावच्या बदलाक एकामेकाच्या मोगान बरोवंक तांचे अंतस्कन उक्ते कर कष्ट आणि नष्ट संप्रदाना मोदीची हिसाब केल्यानं कष्ट आणि नष्ट संप्रदाना मोदीची हिसाब केल्यानं संतीच्या बंदरात आपल्या गोपाळ तुमका तो आपय तसा शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपाळ तुमका तो आपय तसा मनुष्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपय तसा तुका आपय तसा रक्षा म्हाका आपयता मनुष्या कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपय तसा म्हाका आपय तसा आमकां आपयता मनुष्या कुळाचो रक्षक जेजू आमकां आपय तसा आमकां आपय तसा शाकळाचो रक्षक जेजू आमकां आपय तसा आमकां आपय तसा म्हाका आपय तसा तुका आपय तसा समय आमकां आपयता समेच्या वर्त्या जिवनांत आमी भागीदार जावच्याक समेचे वर्तेपण आमकां तो दिवन आसा आयचे दीस समेन आमकां आपयलां हेरां खातीर मागो हेरां खातीर मागता आसतना आमचें जिवन बऱ्या तरान जियोवचे खातीर ताणें आमकां हर एकल्याक उलो दिला तसो उलो आमी घेवया आमच्या जिवनांत मौनपणी एक घडीभर समे ते आमची नदर मारया आनी त्या प्रमाणे सम्याचें जिवीत जियोवंक आमी मुखार सरया
सुमी आमकां दिता तें समाधान हर एका दिसा आमचें घर घेवच्याक ताणें आमकां दिलां तें आपोवणें. सगळे आमचे कश्ट ताच्या मुखार दवरया, सगळे आमचे वळवळे ताच्या मुखार दवरया, आमचे कणसां जाटी उटी आसात ते ताच्या मुखार दवरया. कोणा पासून मागोंक आमी हांगा आयल्या, कोणा पासून विनंती करूंक आमच्या कळसांत आशा आसा त्या आमी ताच्या मुखार दवरया. स्वामी म्हणटा म्हजे सांगता आसतना त्या पवित्र आत्म्याची सकत तुमचे थंय रमता आसतना सगळें बरें म्हण लाभतालें. पवित्र आत्म्याक कळीत आसा कितें आमकां करी जाय. खंय सक्कडी शांती लाभत जाय, खंय सक्कडी समाधानाचे चार वाडे जाय. अशांती उपसल्या कडेन शांती आसा करच्याक पवित्र आत्म्याक जायती सकत आसा. ती सकत आमी ताचे लगे मागया. सगळे आमी उबे रावन पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. D18 पेज नंबर 144. पवित्र आत्म्या कृपे सगोरा आमचेर देवोन ये. आपय आमकां तुजी कृपी थेणी बळादी कर आमची अस्कत शिणी. आज बियाचें वातावरण वाडलां इस्रायल आनी बोवाळी, तेच प्रमाणे सख्या संवसारांत थोड्या कडेन झूज झगडे आनी आमच्या भारतांत थोड्या राज्यांनी जायते बियाचें वातावरण उपसलां. तसले हांव अस्कत आबाल चिनयतय सदांच धैर्य भरच्याक तूं आमच्या सांगात ये. कुटुंबां आमची माया मोगाची करच्याक लाभय तुजी कृपा हर एका वेळा. पवित्र आत्म्याचे देण्याने आमकां भर. पवित्र आत्म्याक कळीत आसा जें कितें खंयच्या घरा खंयच्या मनशाक कितें करी जाय त्या प्रमाणे आमी मागता लालयता आनी आमी तुजे लागीं परत हांव सोम्या तेंच बरें म्हण आमकां दिवच्याक. आमच्या दैवीक शेतान निस्वार्थ मनान आमी सदांच एक जावच्याक. तुज्या मोगान आमची काळसां पेटय. सदांच एकपोट आमचो जावं दी. वाडत वचो आमचो भावार्थ कृपेस्त करून आमकां पातयेन जियोंक शिकय. पवित्र आत्म्या कृपे सगोरा. पवित्र आत्म्या कृपे सगोरा आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये. पवित्र
तुझी कृपा लाभोय तुझी कृपा पवित्र आत्मा कृपेचा गोरा आमचे तू देवोन घे आमचे तू देवोन घे पवित्र आत्मा कृपेचा गोरा आमचे तू देवोन घे आमचे तू देवोन घे एकवट आमचो सदां वाडय सडळी एकवट आमचो सदांच वाडय सडय ओवेसा बाबानो कादा लाभय पविस बाबानो आदार लागय आदार तुझो लाभय पवित्र आत्मा कृपेचा गोरा आमचे तू देवोन घे आमचे तू देवोन घे पवित्र आत्मा कृपेचा गोरा आमचे तू देवोन घे आमचे तू देवोन घे आमचे तू देवोन घे आमचे तू देवोन घे हालेलुया 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 सगळे कष्ट पळे सम्या त्यांचं शांती समाधान एका मनशाक पळाक देव कायला त्यांचं शांती आमचे देव उपजाई सम्या आणि एका भुरग्याक तुझ्या संगतेन वर सम्या चढ भावार त्याची ड्युटी आम्ही जाऊन शाक सम्याच्या वरत्या आधारानं सगळे देवाच्या पुत्राचा अनुभव आम्ही करच्या सम्या तू सबका सांभाळ आणि राख आमच्या सगळ्या सदांचे दूर राहू दिव्य रमी पडिया सम्याचे आशीर्वाद घेऊ काही ती जव्या पात्र पिवन सदांच त्या सम्या सांगत एक सांची येवन जायत्या बसऱ्या जायत्या पिडेस्ताची भेट केली जायत्या पिडेस्तांक गुण केले आणि तेच आशीर्वाद ताणें सम्यातान घेतिल्ले तेच आशीर्वाद आतां तो समी आमकां दिता येद्या व्हडा साक्रामेंटा सासंगमा करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलवण वेळच्या अस्कत विश्वा भावाक्ताचे बळ दिव्या जशे बाबा तशेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्नात सस्नात एकाच ताळ्या हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नाव वाढता
पियो बाबा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत बाबा सच्चा कामी देखील तुझ्या आशीषीचे ते दुर्बळ वाटे वेदे पोणास पर्व सोडोय फ्रान्सिस स्पिरिताची एम सदा कृष्णात सोकुर सोडलो भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे बाजोत बाबा सच्चा कामे देखील तुझ्या क्रिस्ताचे कष्टे गुढीर वावून देवाची ओळख दिली मागण्यान प्राचिता जेजू वेगून शांतीचे आदेश झालो भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत बाबा सच्चा कामे देखील तुझ्या संपियो आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसण्या कमी फौजोंचे खातीर देवा तुझ्या कापुजीने आजाक संपाद पेयोग तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टाने एक विशिष्ट तरान वांटेली जावचे वर्ते भाग पाव केले ताच्या विनातेन कितें वत्र करून मागते कृपा दाय कर आनी चड जावचे इच्छा मरणांत एक सांची येवची आनी ताच्या जिवणपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पाव कर महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक दशादी दशाता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक दशादी दशाता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक दशादी दशाता आणि सदा सर्वदा आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी सुनी घेतला सोदा आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले आवडीता सोदता आनी मागता ते म्हाका मेळशें कर प्रत्येक तरान त्या समासात संपियोच्या वर्त्या मजतीन आमी मागया संत घर जावच्या पासत मागोन आसात बरेपणांत डिझेल टँकर मेळचे खातीर बिझनेसा खातीर मागोन आसात दोगांचे जागे बऱ्या मोला विकोन वचोंक एकल्याचे बांदिल्लें घर विकोन वचोंक तेका दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोन 5 जाणां शिकोवन बरी मोत आनी सी एग्जाम पास जावंक एकल्याचे स्किन प्रॉब्लेम गूण जावं एकल्या सांबाळान भरती मेळोवंक मागोन आसात मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक आर्गां दिता आसतना समेच्या वर्त्यापणांत आमी मागया जेजून दिल्लें सगळें बरेंपण आमी वाखणया पाद्रीपेच्या वर्त्या मजतीन हांचे सगळे गरजो तो ती सोजी म्हणून आमचें मागणें जावं दी आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपे मरले समजे सांगता आश्रय आमच्या तूं सदैव सदैव पाळ तुज्या खुशेंचे जो भगवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक दशादी दशाता आनी सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपणे बापा कडेन तुजें मागता तें म्हाका फावो कर चरक्या भुरग्याची आनी समाज जाणांची कोंकणीक गुण जावच्या खातीर तशेंच एकल्याक वीज वेंके मेळच्या खातीर बायलां गांवांत आसली कामां खातीर पेसड नासात तसल्या भुरग्यांक काम मेळच्या खातीर बिझनेस बरें जावन बरेंपणान जावच्याक दोगांच्या पांयाच्या गांठीची दूख गोंड जावंक इस्रायल आनी पॅलेस्तीन आनी ते समराष्ट्राच्या त्या राष्ट्रांनी जायते शांती समाधान भोगच्याक पादुपेच्या त्या मजतीन मागता आसतना रुतो आनी ओलिविया तांणी डेंगूत सफा जावन आसात
तांचे खातीर आमी आयचे दिसा मागया भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसात तांचे खातीर आमी विनंती करया सेंत टीना आनी एमिलियो ह्या भुरग्यांक आनी कॉलिन आनी ताच्या व्हंकलेकी भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर आमी मागया भुरग्यांचे देणे दिल्ल्या खातीर पसी आनी मिनीन हांकां भुरग्यांचे देणे दिल्ले जावन आसा ह्या खातीर देवाक आमी आभार मानया 5 रुपयाच्या मजतीन मागिल्लें खंडीत जावन तो आमकां दितलो म्हूण आमी पत्येन मागया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार कृपया मरले समजे सांगता श्रीराम तूं सदां सदां पाळ जगुश्चें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया मा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आतां आनी सदां सर्वथा आमेन जेच्या पवित्र कळसा तुजे रावपात येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत्य हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशिनात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरोसो आसा एकल्याची भलायकी बरी ना एकल्याच्या पुताची ताका बरी भलायकी मेळच्या मागोन आसात सालारी ताची मेळना ह्या खातीर ताचे जेजू लागीं विनंती करून मागोन आसात घराचें बांदप जावच्याक 5 रुपयो कडेन मागतात घराचें बांदप सूर केल्लें बऱ्या तरान संपोवच्या खातीर पियो कडेन विनंती करन आसा विरा फेर्नांडीस तेच बरोबर कुटुंबांत परगांवत आसल्या ताच्या कामान ताच्या भलायकेन देव ताका बरेंपण दिवन दी आनी राखून दिवन मागोन आसात घर जागा विकोन अशा काळी जागो बऱ्या मोलाक विकोंक एकल्याची पाट दूख आनी पेंगटाची दूख सुमार जावंक सांगता दोळ्यांची दूख सुमार जावचे खातीर मागोन आसा जायतीं जाणां आमची प्रायस्त पाटीची दूख पेंगटाची दूख काडून आसात त्याच प्रमाणे कॅन्सर पिडा चिमर पिडा तेच किडनी प्रॉब्लेम लिवर सरोसीस आनी तड्यांच्या गळ्यांत जाल्ले ते थायरॉयड एका भयणीचे थायरॉयड आनी ताच्या पांयाची दूख गोण जावचे खातीर तिणें मागोवंक आमचे कडेन विनंती केल्या तशेंच घरांत आसले विधवळी सरेची ती ती संपतरा कानुडे म्हण देवा लागीं मागोवंक विनंती केल्या सगळें बरेंपण सम्यान दिवचे खातीर आमी सम्या कडेन विनंती करून मागता आसतना 5 रुपयाच्या वत्या मजतीन मागया आमचे बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मरिये कृपया मरले समजे सांगता श्रीराम तूं सदां सदां पाळ जगुश्चें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया मा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आतां आनी सदां सर्वथा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपाक येता हे म्हज्या पवित्र काळजा कष्ट जाले दया दाखय नासतना आमचे तुका साथ आमचे निर्भाग्य पातक्यांचे तुजी काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेसांची तुमी काळजा मारिफात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमारणे काकुतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलोवता आमी परदेशी येवची बळका याद तुका कोणाक आसता आस्कार उस्कार सण आमी तुका दान करता तर आमचे शिकाय हे तुजे काकुतीचे दोळे आमचे वयर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव जेजू आमकां दाखय हे दयाळी मोगळे येदलो बी आमकां मरिये सामजुजेच्या पस्क्या बापा आमा बसत विनंती कर संपियो आमा बसत विनंती कर संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा बसत विनंती कर संपियो बापाय कलतो जावन चियेल्ल्या आमा बसत विनंती कर संपियो कष्टान वरान तिरसन सांबाळिल्ल्या आमा बसत विनंती संपियो कर फ्रांसियासीच्या पाटलावदारा आमा बसत विनंती संपियो कर कापुजीन वर्तीच्या अलंकारा आमा बसत विनंती संपियो कर समेच्या पाशयाच्या गायनी नेटयलेल्या आमा बसत विनंती संपियो कर करिसदे भक्तीन भरलेल्या आमा बसत विनंती संपियो कर कुमसाच्या सक्रामेता मुखान बापाची काकू दाखयिल्ल्या आमा बसत विनंती संपियो कर विधेयपणाच्या आदर्शा आमा बसत विनंती संपियो कर मागण्यान तिरसान सांबाळिल्ल्या आमा बसत संपियो विनंती तुझ्या कर शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आमा बसत संपियो विनंती सर कर ह्या जागांक आदर्श जाल्ल्या आमा बसत संपियो विनंती आत्म्याच्या कर बचाव खातीर वाव उरल्या आमा बसत विनंती संपियो कर पिडेस्तान भलायकेच्या दायसा आमा बसत विनंती संपियो कर गजा वजा तक्षण पावच्या आमा बसत विनंती संपियो कर तुका उलो मारतल्याच्या भरवशा आमा बसत विनंती कर संपियो आमा समेस्तच्या
आदारा आम्हा पासत विनंती कर संपियो आम्हा पासत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्या कमी फौजोंचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समाज बेजणे आपण देऊन विवेक तुझ्या कृपे देण्याने भरले आणि बघ्यार प्रांत यासीच्या शेतान ख्रिस्त या जागजान मागलोय तुझ्या मागण्या आणि पुण्यावर आम्ही आमका पाव झाल्या बेसांतीरा सणे रावण ख्रिस्ता साक्षीचा जाऊन येऊ आमका तुझ्या कृपे देण्याने बर म्हणून आम्ही मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेच पर तुमका आशीर्वाद देव आणि तुमका सांभाळो आमेन सर्वेच पर आपल्या कपाळाचा प्रकार तुमचे पाको आणि तुमचे दया करो आमेन सर्वेच पर तुम्ही संपियोचे दवरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमचे मग्ने फळादे करो आमेन आणि सर्प द्वेदा दे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो आमेन संतोषाच्या वळू माड्या सौम्या तुझ्या नावान जमल्या भावानी बहिणी सर एक पोटा भक्तीन बलिदान भेटों कायल्या महिमा तुका बापा महिमा Kristaraya Mahima Paraklita Mahima Triyadeva Mahima Tuka Bapa Mahima Kristaraya Mahima Paraklita मगचन जायते मिसा सात देवस्थालो ह्या तेसा बसत आम्ही मीस भेटोवचे जावन आसा पाद्रपियग आर्गा जावन चोवेल आणि लावण्य आणि कुटुंब लुसी पिंटो आणि अल्फोन्स अल्बुकर्कांच्या आत्म्या खातीर चेन पिंटो पाद्रपियग आर्गा जावन मेल्विन आणि अनिटा डिसोजा पुलकरिल्ल्या सर आत्म्या बसत रुफिना डी सिल्वा एनिवर्सरी एस्टली रेश्मा लुईस अर्घ बलिदान जावन एस्टली एंड रेश्मा चार्ल्स डिसोजाच्या आत्म्या खातीर ओफिलिया डिसोजा चिलियान आणि लाजरस रोड्रिगसाच्या आत्म्या खातीर ओफिलिया डिसोजा रेजिना अल्बुकर्काच्या आत्म्या खातीर ओफिलिया डिसोजा पाद्रपियग आर्गा जावन चेन डिसोजा सगळ्या कुटुंबांतल्या आत्म्या खातीर तशेंच सिस्टर फ्रांसीन आणि हेराल्ड पिरेरा आणि सिल्वेस्टर हेराल्ड पिरेराच्या आत्म्या खातीर वायोला पिरेरा सिल्वेस्टर आणि ऑपोलिन कुटिनाच्या आत्म्या खातीर लिडविन डी सिल्वा स्टीफन फेलिक्सच्या आत्म्या खातीर लिडविन डी सिल्वा सिस्टर जानिस हेच्या आत्म्या खातीर लिडविन डी सिल्वा सगळ्या पुलगरिल्ल्या आत्म्या खातीर लिडविन डी सिल्वा एडवर्ड पिंटोच्या आत्म्या खातीर क्रेसी पिंटो रॉबर्ट मिनेजस आणि अलिस मिनेजस हांच्या आत्म्या खातीर क्रेसी पिंटो त्याच प्रमाणे पाद्रपियग आर्गा बलिदान जावन आसा सिंथिया मथॅस बरी भलायकी दिल्याक आणि अपुरबाय तरान बरें पैण दिल्ल्या खातीर आर्गां दिवन आसात आमची सत्तेसो सांगता मेळून उबी रावया आणि सम्याक आर्गां बलिदान भेटयत आसतना एका कळसाची आनी एका मनाची जावन पाद्रपियोचे वर्ते जेजू वयर आसलो मोग आमी आमच्या काळजांनी आटापोवन मिसाचें बलिदान आराम करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भोव आपुरबाय तरान संपियोचेर मजत आमी मागोन आसाव संपियोचेर मागिल्ली मजत मोगाचेर जायत्या जाणांक लाभल्या थोडी जाणां गुपीत दवरन आसा थोडी जाणां सांगोन आसा थोडी जाणांनी तांकां लाभलें बरेंपण हांगा आमच्या मुखार उसारता आसतना पळयत आसतना एक आधुनीक काळार प्रख्यात मात्र न्ही इफेक्टीव सेंट म्हणटा आमी कित्याक जायत्याचे पिडाक कोण करचे जायत्याचे कश्ट करचे तेजे लागीं वचोन आमी मागल्यार ताणें आमकां मागल्लें दिलां आनी तेच आमच्या ह्या पुणशेतांत आसच्या ताच्या त्या ल्हान कुडांत इतलो आपुरबायेचो अनुभव जाता की प्रशांतपण थंय बगता आनी सगळ्या समस्यांक जाय जाल्यार परिहार दिवचो जावन आसा तो सांत आनी अशें जाल्यार सांताच्या मेटांनी आमी सदांच जियोंक आमकां मेळिल्लो अर्थ अवकाश जावन आसा सकाळच्या वेळार देवाक आमी आभार मानया देवाक आमी अर्घां दिवया ci ogni ritondo मात्र इटली तशा त्या जाग्यार मात्र नाही जावची अजापा आजरी एका जाग्यार पाद्रे बेच्या त्या इमाजीला किंवा सोन त्या पाद्रे बेलागी दिमेर पडोन मागले जायते संगत्यो ताणे आमकां दिल्ले जावन आसात चड आनी चड मापांनी आसा ताच्या मजतीन आमची कुटुंबां आमची वैयक्तीक जिणी आमची पिडा आमचे कश्ट आमचे दुख परिहार जावं दी आनी समेच्या वरत्या आदारान बोवापुरवायची जिणी आमकां एकले की देव पाव करून म्हण आमी मागता आसतना उणेपणांत आमी थोडेपडी निस्तेज जावन उणेपणांत आमी थोडेपडी निरासक्त जावन थोडेपडी आमी बिजुडे जावन जियेल्ल्या खातीर देवा लागीं आमी बक्षाणे मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे सदां संवकार म्हळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बक्षून आमकां सोसणाच्या जिविताक फावो आमेन Sogna caguta, sogna caguta, Krista caguta, Krista caguta, sogna caguta. सर्पदेव आणि सष्णाच्या देवा तुझ्या दैविक कृपेन तुझ्या जगात संपियो तुझ्या पोताच्या पाशा जगाने नेटो ताच्या कुर्साच्या मिस्टरान भागीदार केलोय असे ताच्या आम्ही सहोदरी तुझ्या गणित मोगाची दाय आमकां उगडापी केली तुझ्या मागण्याच्या आदार आम्ही सदां क्रिस्ताच्या पाशामध्ये कोटावर रावंक आनी संतोषान तुझ्या महिमेन वांटिली आमकां पाव कर आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुझे पवित्र आत्म्याचेपणा जियत आनी राजभर चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. सा पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा भावा भयणीनो तुमचे विनाशी कुडये वरच्यांक आमी काळजांशें करतल्या पातक्यान आमी वयर अधिकार चलोवंक नजो तितलेंच न्हय तुमचे कुडीचे खंयचेय सांजे आमी पातकाच्या साकरेक लायनाये बदलाक मोडना जावन जिविताक पाविल्ल्या बरी तुमचे कुडीचे सांजे पवित्रपणाचे हातेरां म्हूण लेखून तुमकांच देवाच्या सेवेक समर्पून दिया चवळ तुमी नियमशास्त्रकाल न्हय बगार देवाचे कृपेकाल जियेतल्यात देखून पात्राक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शक्य ना
इतले म्हणटच तर कितें आमी नियमशास्त्रकाल नांव आनी बगार देवाचे कृपेकाल आसाव देखून आमी पाताक आदारीत म्हूण जालें काय ना बिलकूल जालें ना कोण एकल्याकच खाल जावन ताची गुलाम चाकरी करूंक तुमी कबूल जातात जाल्यार ताचे तुमी गुलाम जातात म्हूण तुमी नेणावे गुलाम मोड हाडटेल्या पातकाचेर वा गुलाम नितीवंत करतेल्या विधेयपणाचेर पूण देवाक अर्गां एका वेळार एका काळार तुमी पातकाच्या गुलामा बरी जियेल्यात तरी तुमकां लाभलेले शिकवणेच्या सताक सगळ्या तुमच्या काळजान तुमी खाल जावंक पावल्यात पातका तावन तुमकां सुटका मेळटच तुमी नितीचे गुलाम जाल्यात देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पर जर आमचे संवेदनांतलो जाल्यार हे इस्रायलाची गाया सर्वेस्पर आमचे संवेदनांतलो जाल्यार आमची गत कितें जावं पावती रागान सोडून आमचेर उठलेले मनीस आमकां सगळेच किर्ते सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार तोळावरांत आमी बुडतेलीं आसल्या उदकाचो लोट आमकां ओडीत व्हरत आसलो ताची बिरां कोळणारा आमचे वयल्यान गेल्ल्या भागार रावची नातलीं तांच्या घसान पडोवंक सोडिनातलो देव सदेव सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार Alleluia, Alleluia, Alleluia. जागृत रावा आयती रावा कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळा येतलो ते तुमी नेणात Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक असो म्हणालो उगडास दवरा सर आमच्याच वेळार येता म्हण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पडूंक तो सोडतो ना देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापण येतालो तळ पेद्रूचेच लागी म्हणालो सोम्या येवपार तूं आमकांच की हेरां समेस्ता की म्हण सांगताय सोम्यान जाप दिली तर धनयान आपल्या घरदाराची कबडदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा काळार पोट मेजून दिवंक नामी आसलेलो पातयेणसो आनी बुद्धवान कारभारी म्हळ्यार कोण तो आपलो धनी घरा पाडी येताना आपलें काम करनासलो साकर बाकीच जाय सद्या हांव तुमकां सांगता तो ताका आपल्या सगळ्या आस्तीचो कारभारी करतालो पूण तो नांवकार म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हण चिंतून आपल्या साकरां साकारणी कश्टी जाल्यार
आनी आमाल चडटा पर्यंत पिवन पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतनांतल्या घडी येतालो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासाची गत ताका थारायतलो. आपल्या दुनियेची खुशी जाणा आसुनी ती पाळूंक तयाराय करिना तसल्या नौकाराक मान बडयतले. पण आपल्या दुनियाची खुशी नेणा आसुनी जर कोण शिक्षा पावजावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेस मार पडटले. कित्याक जाका चड दिला ताचे लागचें चड घेताले आनी जाका अदीक चड दिला ताचे लागचें अदीक चड पाटी विसारतले. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वकणी तुका क्रिस्ता. पाद्री पियेच्या वर्त्या मोगान हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सुरवेरा जायतो उणो लोक आसतना म्हाका चिंता पायलें खंय गेला काय आमचो लोक. आनी ह्या वेळार म्हाका उडासाक आयलें अकबराच्या आस्थानांत आसलो बिरबल आनी थोडे हेर मंत्री आसले. आनी एक दीस अकबरान चिंतलें ह्या मंत्री कडेन पळया कोण आमचो हुशार कोण बुद्धवंत म्हण पळया म्हणून ताणें एक सवाल घालें. सगळ्या तेज्या मंत्रींक एक 6 जाणांक ताणें आपयलें. तातूंत बिरबली आसलो. ताका सवाल हे घालें ताणें दिल्ली शहरांत कितले खावळे आसात. आनी ह्या वेळार ते म्हणा लागले कोणे हे खावळे मेच्चे. दिल्ली शहर ल्हानशें गी व्हडलें तें आनी तसल्या शहरांत खावळे मेजूंक जाता की म्हण चिंत. पूण अकबर म्हणा लागलो वसा 100 दीस तुमकां दिता 100 दिसांनी तुमी हे कावळे कितले आसात म्हण मेजून म्हाका एक्झॅक्ट कावंट कोण दिता पळय ताका व्हडलें इनाम हांव दितालो. आनी ह्या वेळार धांवले तातूंत 100 जाणां पैकी 5 जाण धांवले. एकलो त्या सायडी धांवलो एकलो ह्या सायडी धांवलो. सगळीं दीस आनी रात म्हणल्या बरी कावळे मेजूंक सुरू जाले. आनी ताणें मेजून 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 बरोवंक सुरू जालें इतले कावळे इतले कावळे इतले कावळे म्हण. ओ बिरबल ओगेत बसुल्लो. हें पळोवन ते म्हणा लागले तूं कावळे मेजिनाय गी. तो म्हणा लागलो ना हांव मेजिना. मागीर तुका 100व्या दिसा एक जाप दिवंक आसा अकबराक ती जाप हांव दिता म्हणा लागलो तो. हांव दिता ती जाप. आनी 100वो दीस येता आसतना अकबरान आपोवंक लायले सगळ्यांक. तातूंत बिरबली रावलो ते उरले 5 जाण व्हडले व्हडले पेपरां काडून 100 दीस मेजले न्हय कावळे ते पुरो बरयले पेपरां काडून. वो एक बिरबल कांय नातल्या बरी वचून चवथ रावला. आनी सगळे जाण म्हणा लागले इतले कावळे आसात तितले कावळे आसात तितले कावळे आसात. आनी अकबराक कांय कन्विन्स जालें ना. हांचे नंबर दुसरे दुसरे आसले. आनी ह्या वेळार ताणें बिरबलाक विचारलें बिरबल दिल्ली शहरांत कितले कावळे आसात. तो म्हणा लागलो 39,999. हां 39,999 एक्झॅक्ट कावंट येस म्हणा लागलो. एकेद वेळार चड आसा जाल्यार काश्मीरांत थोडे सैरे आमगेर आयल्यात म्हण अर्थ. आनी उणे आसा जाल्यार आमचे थोडे जाण कलकत्ता शहराक गेल्यात म्हण अर्थ. त्या देखून आमकां उणी जाणां चड जाणां जाताना हेणे जाणें गेल्यात सैरी ना मागीर ती फाटी येतात. आनी हें पळोवन अकबर म्हणा लागलो शाबास बिरबल तुजी कसली एक ती जाणवायणी सकत. चड आसा जाल्यार काश्मीरांत भितर आयल्यात उणे आसा जाल्यार कलकत्ता शहराक गेल्यात. कोणें सांगूंक जाता कावंट एक्झॅक्टली कितले म्हूण. शाणेपणांत आपुरबाय तराणे जाप दिल्ली सावन आसा. म्हज्या भाव भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार कोणें एकल्यान बिजनेसाक थोडे पयशे गेले जाल्यार तो चड पयशे गेल्लो चड प्रॉफीट अपेक्षिता म्हाका मेळचें म्हूण तो चिंता. तशेंच कोणी एकलो कृषीक आपल्या माडयांक ह्या माडांक ह्या खंयच्या रानवयेक ईट घाली जाल्यार म्हाका बरी रानवय मेळत जाय. ईट घाल्ल्या बरोबर म्हाका चड आनी चड रानवय मेळत जाय म्हूण तो चिंता. आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप दिता आसतना आमी कितें म्हणटा ह्या भुरग्यांनी बरें शिकोवन उंचल्या मट्टार पावन बरी सालारी हांकां आसा जाय बरें काम आसा जाय बरो हुद्दो आसा जाय. तर आमी आमच्या वास्तवीक जिवनांत चड मेहनत घाल्ल्या तेन्ना चड फळ आमी अपेक्षिता. तर आमकां सोम्यान चड दिल्ल्या तेन्ना आमी कित्याक उणें दी जाय. त्या खातीर सोमी आज बोवा परबाय तरान आमकां सांगता जाका अदीक चड दिला ताचे तावन अदीक चड पाटी विसारतले. तर आमकां गाल दिला सोम्यान म्हूण आमी चिंतले जाल्यार आमचें जिवीत व्हडलें तेणें
आमकां दिल्ली ती सकत, आमकां दिलो तो बाबार्थ, आमकां दिले ते पवित्रपण, आमकां दिले ते देवाचपण, आमकां दिले आमची कुटुंबां, आमकां दिल्ले बरी भलायकी. जांकुरे थोडी पिडा आयल्या ती कांयच न्ही. हेरांचे कश्ट लेखता आसतना, हेरांची पिडा लेखता आसतना, हेरांचे दूख लेखता आसतना, हेरांचे समस्या लेखता आसतना, हेरांची परिस्थिती लेखता आसतना आमकां देवान जायते दिलां, गिवन इन प्लेंटी. आनी अशें दिता आसतना आमचे तावन अदीक चड तो विचारता. त्या देखून आमी अर्दे कुरें जावन वचो. कालचेत गॉस्पल पॅसेज कंटिन्यू करता म्हणटा सदांच तुमी सुडसुडायची, जागृत रावंक जाय, तुमी चातुर जावंक जाय आनी केदांय तयार रावंक जाय. आनी तें जावन आसा आमच्या जिवनांत आमी करचीं कामां. त्या देखून हांवें सगळे जाण चड जावन भुरग्यांक म्हणचें आसा, खंय कामाक लागले जाल्यार कितले मिनतीन तुका काम करूंक जाता काम कर. हांवें कित्याक करीत जाय, तो करीन, तो करीन येतलें म्हणना, तूं कर. तुका बरें एक्सपिरियन्स मेळटा, मुखार तुका बरो हुद्दो मेळटा, बरें काम तुका मेळटा आनी तुका बरें एक्सपिरियन्स जाता. त्या देखून कोणेय रेस्पॉन्सिबिलिटी दिता, म्हाका ते कित्याक दितात, हांवें ते कित्याक करीत जाय म्हण केन्नाच आमी विचारूंक नजो. घालून दी. पयलीं हांव इस्कॉलां घालतना हांव चिंततालो एका वेळार, म्हाका कित्याक नवीं इस्कॉलां आराम करून दितात, म्हाका कित्याक हें धूळ खावंक दितात, म्हाका कित्याक हे कश्ट भुरग्यांक हाडीत जाय, इस्कॉल चलयत जाय, जायती मेहनत करीत जाय आनी लालान कुडानांतल्या त्या उक्त्या जनेलांतल्या उक्त्या कुडांनी जाय न्हिद जाय म्हण हांव चिंतून आसलो. पूण आज हांव चिंता देवान तें दिल्ल्या देखून जायते बरें एक्सपिरियन्स मेळ्ळा आनी त्या देखून देवा वयर आनीकी चड मोग सट्टीक जाता. कित्याक तसले हर एक अनुभव जोडूंक देवान तुका फावो केला. तसलो अनुभव तूं जोडटा आसतना तुजें जिवीत सुफळ जाता, मात्र न्ही अदीक मापाचें जाता आनी ग्रेस्तकायेचें जाता. ग्रेस्तकाय आमच्या एक्सपिरियन्साची. आनी त्या खातीर सोम्याक आमी अर्घ दिवया. सोम्या दिलें सगळें बरेंपण आमी वाखाणया आनी आमकां दिलां अदीक चड मापान, अदीक चड मापान आमी फाटीं दिवया. बरो न्हू वमतो ज्या मापाचें जिवान जिवोवची भुरगीं आमी जावया. आमेन. भेटून एक गीत पाण संकोट नूरा आनंदू C13. भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेता देवा बापा मानता तसलें जामणो म्हाकात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकणी महिमेक आमच्या नक्के सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मगळ बापा संपिवन तुजे दवरली वो अपरबायची भक्त तुवें मानून घेतली. त्याच प्रमाणे ताका एक भोव अपरबायचे उत्तीम काणीक जावन नेमलोय. त्याच प्रमाणे आमी जबारी जमल्या ह्या सगळ्या भुरग्यांची काणीक तो मानून घे आनी आमकां तुज्या मोगाची काणीक जावन निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची कळसांव बारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. बय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपद आनी सष्टाच्या देवा सर काळे आनी सतय आमी तुका दिन वासूंक फावो खायदो निधी सो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या नांव जबाबदारी मनशा कुळार आसता आसतना ताच्या बरेपणा खातीर जायतें बरेंपण आमकां तुवें दिलाय.
जिविताचे देणे तुवें दिल्लें आसता तें जिवीत सुपळ करच्याक जाय ती सकत आमचे ते बरले तालेंतांनी आमकां उपजयलें मात्र न्ही आसता आमच्या ऑर्यकां मेटांक तुवें आदार दिवन आमी कश्ट नजो नास जावन नजो म्हणल्यार तुज्या कश्ट मरण आनी पुना जीवन नवें जिवीत आमकां तुवें पाव केलाय त्या सुंदरच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गेचो सदळबाळ निरंतर गायता तुजे मुखार पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रात्म्या दडवून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परिचय जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टें खरळचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेज मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Hobawata so good. Sumya Jesu, Tuje Mora, Ame Samaranda, Tuje Puna, Jivan Par, Ame Bhagata. माणस आणि पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास काढता आणि व जिवीत सोंड आणि सर्वांची कांस तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेवची कोडार कसतील आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा क्या प्रीती म्हजेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड प्रांसी आमच्या बग्या बापा पिठपाल आमच्या गडी बापा सगळे आसा की वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो जो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत करे ताका आनी तुजे इश्ट घेता मेल्यार समेस्तान तुजे परजळीत मोगामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता प्रत्येक तरान आर्गां बलिदान दिल्या सर भुरग्यांची दाळ्याची आनी मोळाची दिश्ट तुजे ताणी कंसायल्या तांचे तुजी आशिर्वाद शिवर वत त्याच प्रमाणे आमच्या फादर फ्रांसीस फेर्नांडीस असो जल्म दिवस आचरण करता आसतना ताकाय तुज्या आशिर्वादाने बर चड आनी चड बरें मिसांव काम करूंक आनी त्याच प्रमाणे तुज्या आवडत्या सलवासांचे हाते जावच्याक ताका तुज्या सक्तेन बर
ओंकार मरे देवाचे माई सांगते बघ्या दूध आणि तुका मानवाल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीचो संप्रांतीचा पाद्र पी समांतणे आणि समक्लारा बरोबर सृष्टांचे सुगंध आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुझे माई म्हाका आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवे त्याचे वरवी त्याचे सांगता त्याचे जाताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदार आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना अधिक चड मापान आमी फळ दिवच्याक सोम्यान दिले ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परस वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींचे बागड आमच्या सोडून दाराचे क्रिस्त जेणे बरोशा नत्रेक आमकां तुझ्या उदार काकुळती सर पातकांतले सुडे आणि सर आकातांतले वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यांचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या दबदबामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमेन तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुजे ताणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेजेची शांती समाधान आनी मायमो सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगा आसो आनी एकवटचो संख्य जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगाच्या बाबेने पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमकां राखसो पसो आमच्या जिवितांत जायते बदलावन हाड अधिक मापान ताका लागीं सरूंक आपण दिलो जेजू होसो हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या कांच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली काळीज मोचे राखून असा तुझ्या येण्यात अत्रेकान हा यावे नसा तुका तुमच्या काळीज मोचे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्यात अत्रेकान लालेवन आसा वेल्या तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुजो फांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस काळीज मोचे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्यात अत्रेकान लालेवन आसा वेल्या तुका सेवच्या काळीज मोचे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्यात
कोणाक अधिक चड दिला ताचे हांव न्हू अधिक चड विसरतले. प्रार्थया. सर्वेस्वरा आमच्या धाडाच्या आणि मोळाच्या बापा, तुझे वर्ते आत्मेक खाण तुवें आमकां तुवें पसलाय. त्याच कणाद्वारे प्रेरीत जाल्लो तस फादर पियो तुझ्या वर्त्या मोगान भरलो, तुजी सुवर्तेक खामा ताणें तुका करेज सागसलो. आमी अधिक चड मापान तुवें दिल्लें तें वर्तें जिविताचें देणें जियोवन चड आनी चड मापान तुका आभार मानून दिनवाशे काळजान तुका करेज सागसेचो आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर पदवे दाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. परबायचो दीस तुमकां मागता. प्रत्येक तरान मिसाच्या बलिदानान तुमी भागीदार जाल्यात तुमकां आमी आभार मानता. संपादपेचे वत्या मसतीन तुमचे कडेन जायती असर अजापां आनी जायती बरी भलायकी तुमकां लाभो दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. आनी काल दिल्या उल्या प्रमाणे थोड्या जाणांनी तांचे आत्मेंत मीठ रेलीक तेल आनी हाडलें जावन आसा तें आमी हांगा बेजार करतले. आनी उपरांत वाहनां त्याच जाग्यार हांव बेजार करतलो त्या वेळार तुमी हांगात रावचें, तुमी गीत गावचें. आनी उपरांत येवन तकलेर आदोन हांव मागतालो. मोगाचे बान आनी भयणीनो, ह्या वेळार सम्या दिल्या सर बरेपण आमी वाकणून अधिक चड मापान देवाक आमचे निस्वार्थी सेवा दिवच्याक वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार, सम्याचे नांवे आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी आमची बोब तुजेशी पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मोगळा बाबा आमचे तुवें सामप्याच्या विण्यान वतल्या सर कृपे देण्या पासून आमी तुका आर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तानूप जाता आनी मनशां दोस करतात. आवडत्या वस्तू धरी आमचे जिवन सफळ करच्याक तूं आमकां जायती कृपा दिताय. त्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचेर आनी प्रत्येक तरान हांगा दवरल्या सर उदकाचेर, मिठाचेर, तेलाचेर आनी सरेलिकेचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आनी आमी हे आमच्या जिवनांत उपयोग करता आसतना आमकां बरी भलायकी, घटाय आनी पोशाण मेळो. आनी सर पिडाशिडा आमचे गोड जावं जाल्यार सर नाका जाल्यार वायट शक्तीचो प्रभाव पयस जावन दी. वंदवण्या दावन आनी कसल्या कश्टां दावन आमकां निवारूंक ये वर्ते हातेर जावं दी. त्याच मापान मागणे आमी भोवतीर बाबरतान संपेच्या विण्यान मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवे. आमेन. Sofan muce udak shela Yesumia ani audita satolo dutumaka ani hima pra sardo satolo Sofan उदाक्षिणा येसुमिया आणि आवनीतर सातोलो दूतुमाका आणि हिमाप्रा सरतो सातोलो काकुत मुचित करे
माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी तुझे सरशील येता विघ्ना अनवारा सुखा दुखा माय तुझो आधार मागता विघ्ना अनवारा सुखा दुखा माय तुझो आधार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवान पाद्रे पियो आम्हा बसत विनंती कर भगवान सचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.